मोनिका घोरडेच्या खुन्याक बेंगळूर पुलिसांनी कसो धरलो हाचो प्रुडंटाक खासा व्हिडिओ मेळ्ळा। गोंयांतल्यान पळून गेल्ल्या खुन्याचे एक्सक्लुझिव्ह व्हिज्युअल्स तुमकां आतां पळोवंक मेळटले। पुलीस सादे वेशांत येवन कशे अटक करतात हें दाखोवपी हो व्हिडिओ। आरोपी राजकुमार सिंगाक पुलीस मंगळारा रिमांडाक कोर्टा मुखार व्हरतले। पळयात खासा रिपोर्ट। गोंयांत पयलेच फावट सांखळे वॉटर एटीएम प्रोजेक्ट सुरू जाला। सांखळेच्या साई देवस्थानान वॉटर एटीएम सुरू केला। हे वॉटर एटीएम मशीन ACGLन स्पॉन्सर केला। ही सुविधा सुरू जाल्ल्यान लोकांक 1 आनी 2 रुपयांनी नॉर्मल आनी थंड उदक मेळटलें। ह्या सेवेची विरोधी पक्ष फुडारी प्रताप सिंह राणेन तोखणाय केली। थंय श्रीनिवास देसाय आशिल्लो। हांगा तुमकां पाणी गावतलें स्वच्छ फिल्टर जाल्लें आणि साई सेवा मंडळाच्या एक त्यांच्या आशिर्वादान हांगा आमच्या सांखळेकारांक आनी सगळ्या प्रवाशांक कित्याक हांगा बस स्टँड लागीं आसा तें पाणी दूषित न्हू पूण स्वच्छ पाणी पाण्या पासून सगळ्यांक जे जास्ती पयशे खर्चून पाणी घेवचें पडटा ते 1 रुपया किंवा 2 रुपयान गावतलें। जायती कामां करपाची सुरू केल्ली आसा आनी ह्या कामां पैकी हे पाण्याचे स्वच्छ पाणी प्रवाशांक उन्हाळ्याच्या दिसांनी तान लागतात सगळ्यांक तर रुपया पर्यंत आज किंमत रुपयाची सामकी पडली म्हणून बऱ्यापैकी बरें पाणी तुमकां पिवंक गावतलें। आजकाल सगळे बाटली घेवन भोंवतात पाणी पिवप पडलें जाल्यार तर हांगा पाणी तुमकां बऱ्यापैकी गावतलें। साई सेवा आनी साईबाबाचें दर्शनूय जातलें तेन्ना साई सेवा मंडळाक म्युनिसिपालिटीच्या प्रेसिडेंटाक सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा। हें बरें एक सोय हांगा जाल्ली आसा आमच्या सांखळेकारांक। देव बरें। ACGL ही तुम्ही जाणा ही टाटा ग्रुपाची सबसिडियरी आसा आणि CSR हो शब्द येवच्या पयलीं भारतीय कॉर्पोरेटच्या डिक्शनरीन टाटा ग्रुपाचे जो सार्वजनीक स्कीम आसा तो तुमकां सगळ्यांक खबर आसा। टाटा ग्रुप जो आसा तो जवळजवळ 70 ते 80% आपली जी निधी येता ती चॅरिटी ट्रस्टान घालता आणि ते सगळे भारतीय लोकांक पर्यंत गरीब लोकां पर्यंत तांची स्किमी पावता। आणि ACGLन हे करून दाखयलें आणि आक्वाक्राफ्टान आमकां एक बरी स्कीम दिली। हाका लागून हांव परतून एकदा आक्वाक्राफ्टाचे आभार मानता आणि परतून एकदा म्हजे मैत्रीण जी आसा विश्वधरा तांचे आभार मानता किंवा तांच्यांनी पयली ही आमकां स्कीम दाखोवन दिली आणि ही तर बरी भशेन स्कीम चलत ओबी हेज्यान सांगिल्ल्या प्रमाणे मेंटेनन्स हो एक मोठो मुद्दो आसा आणि तो तर बरे भशेन चलत जाल्यार आमी बाकीच्या परिसरान घालपाचें येवजू येता। हे खबरां चित्रांगात सोंपता। ह्यो खबरो तुमकां prudentmedia.in वेबसायटीर लायव्ह पळोवंक मेळटा। नमस्कार।